तुमकां सगळ्यांक आयज आमची वेरींग मुंबयची ग्रामसभा आशिल्ली आनी हे विशय गंभीर विशय दोन विशयांचेर चर्चा जाली तो म्हणल्यार आमचो प्रोजेक्ट जो वयर कटंबळी येवपाचो आसा कटंबळी परिसरांत म्हणटा तसो सो ताका सगळ्या ग्रामस्थांनी आमी मेळोन म्हणटा तसो ओपोज केल्लो आसा कारण तो प्रोजेक्ट हो एक इतिहासाचो न्ही तर आमच्या गांवचो विकासाचो जावन आसा ताका लागून सगळ्यांनी संस्कृताय म्हणटा तसो सगळ्यांक विरोध केलो आसा आनी पंचायतीनूय आमकां सहभाग म्हणजे सपोर्ट केल्लो आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका आमी गांवकऱ्यां बरोबर आसा म्हणून. सो दुसरो म्हणल्यार 3898A हो स्क्रॅप करचो म्हणून हेजेर आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. सगळ्यांनी पंच सदस्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी ही सगळीं जी हें आसा तें रेजोल्युशन आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा DCP आसूं जावं बाकीचे आमदार आसूं जावं आनी कोण आसूं तांकां सगळ्यांक फॉरवर्ड करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. सो भुरग्यांचो भाऊ सांगतलो. हांव मुख्य म्हणल्यार हो एका व्हडल्या प्रोजेक्टा विशयी आमचे विद्यमान CM प्रमोद सावंत हांकांय म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. रिक्वेस्ट असो म्हणना कारण तुमी एक हुशार आनी डॉक्टरकी आशिल्ले CM सगळे जाण आशिल्ले CM जावन आसा. तुमचो स्वभाव म्हाका आवडटा तरी सुद्दां म्हाजी ही ह्या व्हिडिओ तर्फे तुमकां एक विनंती आसा. तुमी जर निसर्गाचें जतन करतले आमचे देवी देवचारांची स्थानां आनी तो जो पर्यावरण गोरवांचें रक्षण गोरक्षकाचेर जर तुमकां अभिमान आसा जाल्यार हांव CMाक खरो मना पासून रिक्वेस्ट करता तुमी ह्या वाठारांत जो पळय प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता तो प्रोजेक्ट तुमकां सुद्दां घातक थारतलो तुमच्या जिवनाचेर घातक थारतलो. तेन्ना हांव तुमकां एक ईश्वराचो भक्त ह्या नात्यान तुमकां सांगता तुमी ते एका चड जोर दिवं नाका आनी त्या पेक्षा जे कडेन खंय जावंक जाय जे कडेन कोणाकूच कटकट ना अशे स्थळांक तो वाडपाचो प्रयत्न करा पूण हो वाठाराक नाका. जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो गोंयभरांतल्यान धांवडोवन घातला तो आमकां कित्याक हांगा ताका खंयच मान्यता दिवना कोणेच ताका सपोर्ट करूना तो हांगा हाडून आमच्या हड्ड्यार घालता तो कित्याक कोणा तरी हितून खावपाचें आसा कितें करपाचें आसा म्हणून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक आसता अशें तें जाता जाल्यार तें बेगीन बंद करचें. आनी आमकां खरें रूट लेवलाचेर ज्या विलेजींनी गांवांनी आमी लोक रावणाऱ्यांची जी पळय निसर्गाची सगळी जिवनाची गाडी चलताली ती आज आमची पुराय सामकी 1% उरलेली आसा 100% 1% उरलेली आसा. जाल्यार तिवूय जर आमी नाश करूंक शकतले जाल्यार फुडें आनी पर्याय ना. कारण हे जे मंत्री आमदार सुद्दां जे पळय कितें करता ते सद्याक खरोखरच अशे लोकांचे प्रश्न पयलीं समजोन विचाराक घेना. आनी ही तुमची इतले ज्ञानी आसून सत्तेर आशिल्ल्या व्यक्ती सुद्दां तुमी आसून जर तुमकां ही बुद्ध सुचना मागीर लोक आवाज करतकीर मागीर तुमकां दिसता की लोक अपोज हाडटा. ही पयलीं तुमची चूक आसा. लोकांक पयलीं हेका घेया विचाराक घेया. लोकांक जर मान्य आसा जाल्यार फुडें ती गाडी घेवपाची. ही बुद्धी तुमकां सुचोवची आनी जे देव देवतांची स्थानां जी आसा ताचो परिसर निसर्गरम्य आसता तो परिसराक जर ती गजगज हाडली जाल्यार विडंबना जातली आनी सगळ्या पर्यावरणाचो सुद्दां उदका पाण्याचो सुद्दां गायो गरम जावपाचो सुद्दां पर्यावरण उरचें ना. आनी नाका आशिल्ले जे पळय भलतेच जे स्थानीक लोकांचो पोटाचो हे जावपाक जाय आशिल्लो शिक्षणाचो जी गरज जावची आशिल्ली ती जायना. सद्याची स्थिती आसा ती अशी आसा की लोकांचे भुरगे शिकता ते सुद्दां त्रासांक पडिल्ले आसा. तांकां पयलीं जॉब किंवा वेवसाय तांकां मेळोवन दिवपाक जाय. आनी जे निसर्गान जे जगपाचें आसा जे निसर्गाचें जगता ते निसर्ग टिकून दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आमकां साथ जाय. हेका तुमी सुद्दां सगळ्या आमदार मंत्र्यांनी विरोध करता. जर तुमी पाठिंबो दिवंक लागले जाल्यार तुमी त्या देवतांचेर कुराड घालता आनी मागीर तुमकां हें चुकपाचें ना. हांव सांगता हांव तुमकां हें पुराण जी भागवत सारकेलें दिव्य भगवद्गीता सारकेल्या ह्या विचारांनी हांव वागता आनी त्या विचाराचेर आसन जें ज्ञान आसा ती तुमचें सगळें दिल्लें आसा आनी तेजो जर तुमी नाश करता जाल्यार तुमचो फुडें भविश्यात नाश अशें हें सामकें तुमी करून घेया. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe Activa 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 First love बोले तो Activa आओ करें try एक नया पाथ Click your first, make your mark new friendship का
Activa, Activa, Activa. स्कूटर बोले तो Activa, स्कूटर म्हणजे Activa, स्कूटर